सगळे पॉयंट्स बरे आसलेले. आयज हांव चड चड देव बरें करूं म्हणटा हे बैठकीक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मोवीन ही मिटींग एटेंड जालो फर्स्ट टायम आनी हांव तेजे खंयच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो समज येयलो जाल्यार आमचे खुबशे पॉयंट सुटावे जाता. आयज तेणेन तेजे दोन तीन पॉयंट्स आसलेले वाडेम लेक डेव्हलपमेंट करपाचे खरोखर बरे पॉयंट्स आसलेले. हे सगळे पॉयंट्स तेणे आमी सगळे ग्रीन सिग्नल दिले फूल एप्रुवल दिलेले आसा मोहीन सर जाय पळय तशें. पूण भितर एक पॉयंट आसलेलो ऑक्युपन्सी दिवपाची शिपयार्डाक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मिडिया पण आमी रस्त्यार येयल्लेले हांव आनी नंदा जेन्ना शिपयार्डा कडेन जमलेले तेन्ना आमी रस्त्यार येयल्ले ते आमचे कांय कामां करिना म्हणून. हे जे आमी तांकां ऑक्युपन्सी दिल्लेली हांव जेन्ना चेअरपर्सन आसतना तेन्ना ऑक्युपन्सी दिल्लेली. आतां हांव जेन्ना चेअरपर्सन ऑक्युपन्सी दिल्लेली ऑक्युपन्सी दिताना आमकां हाडूंक शकना आमी ऑक्युपन्सी सॉरी आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्लेलें हांवें दिता परमिशन तेन्ना दिल्लें ना. पूण हांवें जेन्ना परमिशन दिता पळय तेन्ना कायदो पळोवन दिता. आयज जेन्ना तेन्ना ऑक्युपन्सी मागपाक येयना ते कंप्लिशनाक जेन्ना येयल्ले पळय तेन्ना थोडे आमचो कायदो कितें म्हणटा तो कंपाऊंड वॉल जो आसा पळय तो कंपाऊंड वॉल त्या तितले एरिया स्क्वेअर मिटराचेर तो आसपाक जायना. तो कंपाऊंड वॉल भितर व्हरपाक जाय तेंच्यांनी आनी ते एग्री फॉर इट. तरी सुद्दां आमी हांगा कावन्सिलाक सांगलेलें की तुमी आमच्या ऑब्जेक्शन ऑक्युपेशन दिता तेन्ना कंपाऊंड वॉल काडपाचो. तरी सुद्दां आमच्या पयलींच्या चीफ ऑफिसरान वयल्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे म्हणजे DMAच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे तेंकां दिलें तेणी तांकां ती ऑक्युपन्सी पार्ट ऑक्युपन्सी दिल्लेली बरें दिल्लेली आमच्या ऑब्जेक्शन आसा थंय दिल्लेली. पूण ते ऑक्युपन्सी दिल्ली आसतना म्हाका एक खबर आसा की तेंचे मेन्शन करतात की ते कंप्लीट ऑक्युपन्सी जेन्ना घेता पळय तेन्ना आमी परमिशन घेतलेलें कंपाऊंड वॉल मोठे परमिशन घेतलें. आयज 4 वर्सां जालीं तेंच्यांनी अजून तांकां वयचें ना एप्रुवल गांवाना कंपाऊंड वॉल मारपाक. आमी जे हांगा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा वास्कोची सिटीच्या हिता खातीर आसा ती जी आहा पळय ती बॉटल नेक आसा. हांव इतले वर्सां आमी धाकटेपण हांगाच जाल्लेले आसा आनी त्या एरियाक इतले एक्सिडंट जाल्लेले आसा कितले जाण मेल्लेले आसा. तरी आसतना ती बॉटल नेक आमचे शिप्यार 12 तुमी हांगले 12 सुमार थंय वचून पळय आमकां वचूंक गावना चलोन वचूंक गावना गाडी सोडून ती. सो आमकां ती एक बेस्ट जावपाचें वास्को खातीर वास्को एकूच एंट्रन्स आहा भितर सो तो कंपाऊंड वॉल समज भितर गेलो जाल्यार आमकांच बरें जातलें. हांव स्वताक लागून झगडा न्हय आमी वास्कोकाराक लागून झगडटा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सेकेंड हे वास्को शिपयार्ड जे आहा पळय डिफेन्स आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय 100%. पूण जे हांगा जे एम्प्लॉईज भरलेले पळय ऑफिसर लेवल भरलेले आसा पळय ते एकदम करप्ट वचलेले आसा. तेंच्यांनी वास्कोक लागून कितें केल्लेलें आसा कावन्सिलाक लागून कितें केल्लेलें आसा. आमी कावन्सिलरांक झगडटात आमचो चेअरपर्सन जेन्ना थंय तेंच्या फंक्शनाक वयता थंय ताका रिस्पेक्ट मेळना थंय ताका बुके दिनात. चेअरपर्सनाक व्हॅल्यूच ना. हांव म्हणटा चेअरपर्सनाक व्हॅल्यू ना त्या चेअरपर्सनाक व्हॅल्यू आहा त्या चेअरीक व्हॅल्यू आसपाक जाय. आमी हांगा कावन्सिलर कित्याक लागून भरलेले आसा दे आर टेकिंग ग्रांटेड फॉर कावन्सिलाक ग्रांटेड घेता म्हणून आयज आमी इतले तापोवन उलयलेले आसा. आमी वास्कोकारांक जॉब मागता आमी जॉब मागता आमी स्वताच्या म्हाज्या भावाक किंवा म्हाज्या भयणीक किंवा म्हाज्या भुरग्यांक जॉब मागना आमी वास्कोकारांक लागून मागता. आयज जे कावन्सील डिसिजन घेतलेलें आसा आमी पळयत जाल्यार बरें डिसिजन घेतलें आसा. कित्याक हावजींग बोर्डाचो प्रश्न जो लोकांचो आसा लागीं 500 वयर हावजीस आसा तेंचे लोकांचो प्रश्न आसलेलो आनी खरेंच डिसिजन बरें घेतलें कावन्सिलान. आनी आयज मिटींग आसली हांगासर कावन्सिलाची तितून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोवीन गुदिना हांगासर स्वता उपस्थित रावले आनी तेणें प्रश्न सुटाव करपाक फुडें केले. आयज म्हाका दिसता की दिवाळी गिफ्ट आतां ऑलरेडी दिवाळी येवपाची आसा आनी दिवाळी गिफ्ट हे आमचे जे हावजींग बोर्डाच्या लोकांक आसा आनी हेर लोकांक जे ऑल ओवर गोवा रावतात हावजींग बोर्डाच्या जाग्यार रावतात तांकां सुद्दां एक बरी खबर आसा. मोवीन गुदिनान बरें स्टेप घेतला आनी ऑलरेडी प्रोसेस तरी स्टार्ट केल्लो आसा. इश्यूज आहले आय मीन हावजींग बोर्डाचो इट्स रिगार्ड्स द रेग्युलरायझेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट अगेन्स्ट आमी लोकांक आहेत एंड वी अप्रिशिएट वॉट मोवीन सर हॅज डन बाय प्रोसेसिंग दोज फायल्स and taking it to the level that it's come. Today it was about giving our NOC for that, which we've given. The other issue also was regarding the church issue. I mean the Wade Lake NOC ahli. NOC म्हणल्यार phase 2. Actually NOC पयलींच दिल्ली तेमकां. So that also was approved because GSUDA is doing some works regarding the Nalla, further up Nalla. And third issue also themselves was regarding there's a case. I mean the lake which belongs to the church had filed a case against the municipality with regards to taking back possession and of the same. So that is kind of, it was compromised. So the compromise terms were placed before the council and Mohin Sarani he mediated and finally we've come to a conclusion that it should be sorted out. What about Goa Shipyard? What issues are the locals are not getting jobs, they are not doing CSR and construction license. Locals are not getting jobs. तुमकां खबर आहा मरे सगल्यांक खबर आहा लोकल्स आर नॉट गेटींग जॉब्स. थिंगा कितें जाता शिपयार्डान सगल्यांक खबर आहा. शिपयार्डाचे एम्प्लॉईज तेमकांय खबर आहा कितें जाता तें. आख्खे वास्को लोकांक खबर आहा. एंड आमी हिंगा वी आर अपॉयंटेड एज रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल. वी हॅव टू स्पीक फॉर द पीपल. आयज पयलीं सुद्दां आमची आयज मिटींग जाली आनी आमचो पयलींचो आदलो कावन्सिलर जो एक्सपायर जालो तेच्या खातीर आमी आयज पयलीं 1 मिनीट इकबाल तेच्या खातीर आमी 1 मिनीट उबे रावले
ताका श्रद्धांजली दिवपाक आनी मागीर मिटिंगेक सुरवात केली तेन्ना आमचो आयज मिनिस्टर बाब मोविन सर आमचो पालक मंत्री आयज मिटिंगेक हाजीर आसलेलो खरें बरें दिसलें आनी जे इश्यू जे आयज सारके गरम इश्यू आसले थोडे पूण खंय तरी सगळे कावन्सिलर मेळोन आमी एक कोर्ट डिसिजन घेतले तितून जो मेन इश्यू आसलो तो म्हणजे गोवा शिपयार्डाचो जो कंपाउंड वॉल ताका तेंच्यांनी एनओसी मागलेली ती एनओसी आमी आतां तो पॉयंट आमी डिफर केला आनी तेंच्या सीएमडीक आपोवन हो पॉयंट आमी तेंचे आमचे कितें कंडिशन आसा आमच्या वास्कोकारांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते तेचेर खंयसर सुटावो दिवपाक जाय म्हणून मेन आसलो सुटावो म्हणजे कसो आहा तो कंपाउंड आसा तो 40 वर्साचो हां ते 40 वर्साच्या कंपाउंडा खातीर ते सगळे हे खूब बेस्ट जाल्लेले पयलीं आनी आतांय म्हणून तो एक एडवांटेज मेळ्ळी बाबा जेन्ना तेणेंनी बिल्डींग बांदली ती बिल्डींग बांदतना तांकां एनओसी मेळोंक ना कित्याक ते सेटबॅक नासलो म्हणून पूण आमकां सेटबॅकाच्या हितून थोडे कावन्सिलरांक जाय आसलें बाबा आमच्या वास्कोकारांक मुरगांवकारांक खंय तरी एक भुरग्यांक आमच्या जॉब मेळपाक जाय म्हणून हें आमच्या थोड्या कावन्सिलरांनी सांगलें पूण आनी खरी गजाल कित्याक जॉब हो जाय जेन्ना येदे व्हडले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो हांगा गोवा शिपयार्ड आसा नांव गोवा शिपयार्ड पूण थोडेच गोंयचे आसा पूण खंय तरी गोंयचे आनी आमच्या मुरगांवचे काम भुरगे लागपाक जाय कामाक म्हणून थोड्या कावन्सिलरांनी थोडो हें केलो आनी तेजेर एनओसी आमी तो डिफर केली नेक्स्ट मिटिंगेक आमी तेंच्या सीएमडीक आमचो मिनिस्टर मोविन सरूय आसतलो आनी ते हेचेर आमचे कितें टर्म्स एंड कंडिशन आसा ते तांकां सांगतले कित्याक आतां सद्याक तरी आमकां गोवा शिपयार्ड खूब हितूनसून आमकां मदत करता सीआर फंडांसून जे आमकां ते पयशे मेळटा आमकां लेबर दिता आमी गाडयो थोडे प्रपोजल घातला हर्सवॅनूय घातले आमचे हर्सवॅन ना कारण आमकां खूब प्रॉब्लम जाता पूण खरें सांगून तो मोविन सराची हर्सवॅन आमकां खऱ्याक बऱ्याक पावता हे मुरगांवांत आनी तो पॉयंट आमी डिफर करून नेक्स्ट मिटींग आमी घालपाक चिंतला तशेंच वाडेम लेकाचो सेकेंड फेसाचो तो प्रकल्प सुरू जावपाचो आहा ते स्पेशल ताकाय आमी परमिशन दिला तो करचो म्हणून कित्याक जे उदीक जे येता परत ते परत भायर वचना म्हणून तेन्ना कितें घाण उदीक येता पूण तेच्या खातीर एनओसी आमी ताकाय आमी हें करूंक ना थर्ड असो आसलो तो हावजींग बोर्डाचो हावजींग बोर्डाची 101 ती घरां आसलेली पयलीं जी म्युन्सिपाल्टीच्या अंडर आसली आनी म्युन्सिपाल्टी आपल्याचे एम्प्लॉयाचे रेंट भरताले म्हणल्यार कट करून एम्प्लॉयचो पेमेंट आमी कट करून आमी हावजींग बोर्डाक घालताले पूण ती खंय थोड्यांनी पयलीं 50 घरां आसा ती ऑलरेडी आपणाच्या नांवार केल्लेली आसा आनी बाकीची थोडी आसा ती थोड्यांनी विकून गेल्या म्हूण सरान मोविन सरान तांकां खंय तरी रेगुलायज करपा खातीर तोय मांडलेलो आसलो तोय आमी खंय तरी आमी एका लेटर करतले हावजींग बोर्डाक आनी तेंच्या सुटावो तेंच्यांनी आप करपाचो म्हणून आमी तांकां सांगता बाबा आमचो हांगा कोण रावना म्युन्सिपाल्टीचो स्टाफ जे आसा ते तेंच्यांनी तुमी आनी ते आनी पळया म्हणून कित्याक आमकां ते आनी तो आनी रेंटाचो बर्डन नाका म्हणून आमी तशें आमी मिटींग उलयलो गिरीश भाऊ खंय तरी वाडेम लेकाचे जेन्ना प्रकल्प चल्लो असं आयकूंक येता की दुकानां तुमकां मेळटलीं आनी ते बाकीचें काम करता कितें इशू आसा ताजेर ना ते दोन दुकानां जीं आसा तीं ऑफिसां ती आमी तेन्ना मिटींग घेतलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की बाबा तेंची आनी पयलीं मिटींग जाल्लेली मिनिस्टरा वांगडा तेन्ना तेंच्यांनी हँड ओवर करून सांगलें तांकां हँड ओवर पूण ते हँड ओवर करता तेन्ना बाबा ओवरऑल सगळी जितली लेक आसा ते सगळे ब्युटिफिकेशन ते सगळे पळोवपा खातीर फाल्यां तर झाडां येता झाडांक उदीक बिदीक ते सगळे ते पळयतले म्हणून तेतून तेन्ना तेणी सांगलें की बाबा ही दुकानां तितून आमी कमर्शियल कांय यूज करपा ना भुरग्यांक खातीर कंप्युटर क्लासीस हें करतले म्हणून तेंचे कंप्युटर क्लासीस भुरग्यां खातीर करतले तेन्ना आमी म्हटलें बाबा आमकां नाका थोड्यांक रेवेन्यू जाय आसलो पूण ते रेवेन्यू जनरेट करपाक ती इतली दुकानां आवटसायड तितून भितर आहा पूण खंय तरी बऱ्या शिक्षणा खातीर तर मेळटा एड्युकेशन हेका खातीर कंप्युटर म्हणून आमी म्हटलें तांकां दिवचें